मोगाड इश्टानो, आनीक एकदा तुमकां सगळ्यांक मोगा सेवकार द फेथफुली रायझिंग क्रिश्चन कम्युनिटी चॅनल ह्या केरी भाशेन देखाव्यांत आयज आमी नियाळटल्या जेजूच्या जिवनपणाचेर आनी हो ल्हानसो संदेश तुमकां 40 दिसांची लांबदीक उपासाची मागण्याची आनी बऱ्या करण्याची यात्रा सोंपतोच आमी खुशालकायेन आनी संतोशान पास्काची परब समोरुंक आमी आयज तयार जाल्या. तशेंच आमची गवायकी अणभवलेलो जीवन जेजूचो मोग दुसऱ्यांक भावार्थान आनी संतोशान परगटूंक आयज आमी सगळीं खुशाल बरीत आसात. पाप साहेब फ्रांसिसान आयमोरीच्या मागण्यान नियाळटना असो तो उद्गारलो, जो भावार्थ आमी चेताव तो एका दिव्या सारको, कित्याक तो आमकांच दवरूंक न्हय पूण पेळाव दवरून सगळ्यांक ताचो उजवाड पोरसोडूंक. दर क्रिस्ती भावार्थी उजवाडाची जावंक गरजेची, कित्याक उजवाड घेवनूच न्हय पूण स्वता आपूण उजवाड जावंक पास्काची परब आमकां उलो मारता. हो उजवाड भाव भयणीनो एक देवालें देणे. जेन्ना क्रिस्ती हो उजवाड जावंक विसरता तेन्ना ताच्या जिवितांत अर्तूच आसना. ताका नांवाचो क्रिस्तांव अशें आमी म्हणटा. एक यादनीक केरी भाशेन लौकीक होच जेजूचो उजवाड आपूण दुसऱ्यांक जायना जाल्यार तो जेजूचो गंवडीक वावर कशी फुडें व्हरतली. आपलें जिवीत दुसऱ्यांक खातीर खर्चूंक आपलेच चिंतीन आसना आपूण दुसऱ्याचे चिंतून आपली खुशालकाय वावरूंक गरजेचें. आमचो आयताराचो सेवा धर्म संस्कार हे सगळे समोरून करूंक आमच्यो जबाबदाऱ्यो सोंपनात, पूण ह्यो जबाबदाऱ्यो दुसऱ्याचे चिंतून आदाराक पावूंक, भेट करून एकामेकाची सेवा करूंक, एकामेकाच्या गरजांक पावूंक, दिसपोटी मागण्यांत रावूंक एक बरो जेजूच्या काळज सारको गवडी आनी लौकीक फुडारी जावंक पास्काची परब आमकां अर्थ दिता. पास्काची परब म्हणल्यार न्हूच जेजू जिवन जाला म्हूण आमी परब समोरवता, पूण अदीक आमच्या कुटुंबान, आमच्या समुदायान, आमच्या फिरगोजीन जियेतोल्यांक नवें तारुणीक जिवीत आमी जाता आनी तांच्या निराशीपणांतली, एकसूरपणांतली, तांच्या पिडेंतली, स्वार्थपणांतली, निड्डुकायेंतली, रागांतली आनी केरी भाशेन आपलेपणांतली उठून दुसऱ्यांक जिवीत जेजूच्या पुनर्जीवनपणाची गवायकी आनी देख जावंक वावरूंक गरजेचें. पास्क म्हणल्यार देवाली येवजून शांती पावप, पवित्र आत्म्याचें सोपन पुरें जावप, जेजूले मिसाव साकार जावप, शिसाचें कार्य फुडें व्हरप, पवित्र सभेचें तारण जावप आनी दर क्रिस्तांवालें देखीचें जिवीत हाची गोवायकी जावप. शेवटाक भयणी भावनो, पास्काचो काळ खुशालकायेन जिवया, जेजूचो उजवाड घेवया, एकामेकाक फाकोरया. आपलेपणान न्हय पूण अदीक आपली जीण दुसऱ्या खातीर भेटूंक ही पास्काची करप सगळ्यांक तुमकां आनी म्हाका अर्था बरी जावंक. आनीक एकदां सगळ्यांक तुमकां जेजूच्या उजवाडाची पास्काची परब हांव दितां. देवान तुमकां उजवाडाचेर वाटेर चलूंक आनी सदांच क्रिस्ती भावार्थाचे वाटेर खुशालकायेन संतोशान चलूंक बरी भलायकी तुमकां दिवं.